कितें करता तू? उडकी मारता? फेरी बोट घेता आणि त्या वाटेन बरें आसा मरे तो. सो गाइस आता हांव घालता कांदो. हे आता लिव्हराचे पीस भितून घातलेले आसा. चेस माय ब्रो. सो गाइस आम्ही आता असा फेरी बोटीन पळयता गो आम्ही. दिवार वेता आमी दिवार. वेटा म्हणजे आमी हेवटेतल्यान वयता. खोटेतल्यान वयता. खोटेतल्यान आमी दिवारच्यान आयज घरा वयता. कित्याक खंयच्या घरा वयता? अरे आमच्या वयल्या घरा वयता रे. कळ्ळें. सो गाइस आयज न्हू आमी दिवारच्यान आमच्या वयल्या घरा वयता. कित्याक की म्हाका दिसता पणजेचो एक ब्रिज बंद आसा आनी थंयचो व्हडल्यान उलय मुगो. सो गाइस आमी न्हू आतां वयल्या घरा वयता. दिवारच्यान वयता कित्याक की आमी हरशीं वचपाची आसली पणजेच्या ब्रिजा वयल्यान. पूण पणजेचो ब्रिज एक आयज बंद आसा. त्या खातीर न्हू खूब थंयसर ट्रॅफिक जाल्लेलें आसा. आमी वोदो येता आसतना थंयसर अर्दे वर अटकलेली आसा 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 आसा. आतां आमी रिस्क घेवपाक शकना. त्या खातीर आमी हेवटेतल्यान वयता. चल जालें. बाय बाय. सो गाइस आणि आता आम्ही असं सारखे रायबंदरा फेरी बोटी कडेन हांगाल्यान फेरी बोट घेता आणि त्या वाटेन गेल्या न्हू का मागीर आमकां आनी एक फेरी बोट लागता. आनी एक फेरी बोट घेतली का मागीर आमी घरा कडेन सारकी फूल पावर. सो गाइस आमी पळय आतां फेरी बोटींतल्यान भायर सरलेली आसा. आतां सद्या आसा आमी दिवार आयलंडार. आनी हे पळय हे कितले फाटी भरलेले आसलेले आनी आतां पळय हेतूर म्हाका दिसता कुल्ल्यो खूब आहा. शुवर पाद्राव. सो गाइस आयज आमी आसा पळय दिवार पावली आमी. दिवार हे रावला कोक घेवपाक. हांवें घेतल्या पल्पी ऑरेंज. हांगाल्यान मागीर आनी एक फेरी बोट धरूंक जाय आमकां घरा वयपाक. हांवें तुका सारके प्लेसीर हाडलो. गाइस आमी पळय की अलग जाग्यार येयल्लेले आसा पळय. दाखय का हे पळय ते उदीक पळय. वाव. बरें आसा मरे तो. पावसान बरें इतल्याक पावता आसतले. हय फूल भरता आसतले हांगा मेरेन. खोल आसतले म्हणटा ह्या वे. सो गाइस आयज आमी येयल्लेली आसा एक अलग जाग्याचेर. पळयात तुमी आमच्या फाटल्यान पळोवंक शकता. पळया कितें आहा पळय ते हांगासर. अलगूच आसा पळय सारकें. आनी हांगा पावसान न्हू बरें उदीक वयर पेरेन भरता. आनी मागीर हांगालो न्हावपाचो एक्सपिरियन्सूच जालो. तूं येतलें मुगो हांगा पावसान न्हावपाक? तूं एकलेंच यो. हांव शोना वांगडा डेटीक वयता. आयक रे तुका हांव सांगी हांगासर बरी प्लेस आहा. तूं म्हाका कितें म्हणे आयकून घेयात. ह्यो म्हाका कितें सांगतालो जाणा. चुप बस रे. अरे कहना क्या चाहते हो? ऐकात हांव म्हाका कितें सांगे. सारकें समज तूं म्हाका जाग्यार व्हरना जाल्यार तुज्या हांगासरूच कानार दोन मारतलो म्हणून. तूं म्हणूंक नासलं गुगल मॅप रॉंग व्हरत जाल्यार. पण आता हांवें तुका सारको हाडला. म्हणजे आता हांव तुज्या दोन कानार मारूंक पचकयलें हेणी. हांगा पळय काय बरी प्लेस आहा अलग सारकी. कितें करता तू? उडकी मारता? म्हाका कितें शोना वांगडा वच म्हणटा काय कितें? काय कितें बरें दिसता? कांयच दिसना. तळे खंय? हे स्विमींग पूल मुगो. पळय केदो व्हडलो आहा हांगासर तो. चल या घेव वाज येयलो म्हाका.
तो वाज येयलो या यो कितें मगरमच्छ खबर ना इताचे पडटले. सो गायज आता आमी आसा दिवारच्या फेरयेन हे क्रॉस केले काय मागीर आमी डायरेक्ट घरा न्हू रे अवी. मया पावतले मया पावतले मया. तरी बरें आमकां रोखडीच आयज फेरी गावली म्हणून वेट करचो पडोंक ना नाजाल्यार हरशीं अर्दे वर रावचें पडटा. हे पळय गायज गेल्या फावटी आमी पावसान हांगा येयल्ली पळयात. हे रस्तो फूल उदकान भरलेलो आनी आतां पळयात हे सगळे सुकलेले आसा आनी हय केन्ना येवपाचें हांगा कुल्ल्यांक. पळय तर कुल्ले आसतले तर कुल्ले आसतले पळय वणके मारल्या पळयात कुल्ल्यांनी. सो गायज कितें चालू हा गो? गाजर सोलता. न्हू आतां कितें करतले? पुलाव करतले. पुलाव. आनी हांव कितें करूं सांग? पुलाव वांगडा चिली चिकन. चिली चिकन काय न्ही? आयज म्हाका खावपाचो मन जाला पुलाव वांगडा लिव्हर चिली. चल हांव वयता म्हापसा लिव्हर हाडपाक. बरें. आनी लिव्हर चिली करून दिता तुका. ओके. आनी डिश शेअर करपाची रेसिपी हय करपाची. करया? हय करया. बरें चल तूं हें कर हांव वचोन येता. सो गायज आयज न्हू हांव फूल पावर करूंक वयता लिव्हराची चिली. चला तुमकांय व्हरता. पयलीं हांव सगळे वेजिटेबल्स कट करून घेता आनी मागीर डायरेक्ट तुमकां मेळटा किचनान. ओके सो गायज हांवें घेतलेले आसा टमाटर मागीर ऑनियन आनी डब्बू मिरची आनी गार्लीक. चलया फुडें. सो गायज हे पळय हांवें लिव्हर घेतलेले आसा. लिव्हर न्हू बरें हांवें उकडल्या नाल्यार तुमकां खबर आहा शिजपाक टायम जाता ते लागता तेका टायम. आनी हांवें घेतलेले आसा पळय टमाटर कांदो कॅप्सिकम आनी सो गायज हांवें गॅस चालू केल्लेली आसा. इल्लें तेल घालया. चड तेल जिवाक बरें न्हू. ओके सो लेट अस डू इट. सो गायज हांवें हे पळय घेतलेलें आसा कितें जाय तें. सगळ्यान पयलीं हांव घालता लसूण आनी मिरची एकदांच वांगडाच. कळ्ळें मुगो आज तुका? हय. सो गायज आतां हांव घालता कांदो. कांद्याचे पीस पळय हांवें केदे मारल्यात. चड पातळ करीत जाल्यार ते टॅक जातलें मागीर. ओके हेजे उपरांत हांव घालता आतां टमाटर ती लाल लाल आता आम्ही घालूया हितून थोडे चड न्हू थोडे कॅप्सिकम. नाल्यार कितें जाता ना हेजें पाणी सुट्टा मागीर कॅप्सिकमाचें. उदीक सोडटा. आनी उदीक रसना कितें कोण म्हणटा ते सूर सोरो कितें म्हणटा तें म्हणटा ते लोकांनी. कळ्ळें न्हू. आतां हितून घालुया आमी सगळे मसाले. सो गायज हितून वयतलो आतां सुहाना सुपर गरम मसाला. कितलो घालता तो पळयात हांव. चड मागीर वयता सोया सॉस कितले ते पळयात. बस मागीर कितें वयतात ते पळयात रेड चिली सॉस. बस ओके. मागीर करपाचें हेका बरें धुवपाचें. काच करून तेजी आवय बापूय सगळी एक जावं. एक्झिक्युटिव्ह कशी तेंची सगळी फॅमिली एक जावपाक जाय. आनी आमच्या ह्या ब्लॉगान बॅकग्राऊंड म्युझिक तुमकां आवडटा जाल्यार सांगा. असलेच बरे म्युझिक आमी घालतली. आनी हे जे आमचे बॅकग्राऊंड म्युझिक आयच्या ब्लॉगान चालू आसा पळय ते ग्वेन फर्नांडीसान म्हटलेलें आसा.
सो बिग शाउट आउट टू ग्वेन फर्नांडीस, थँक्यू सो मच. बरी आहा तुझे कातारां, गॉड ब्लेस यू. आनी अशीच कातारां म्हणीत राहा. हेज्या उपरांत वयतले न्यू इन्ग्रेडियंट. ओके, पिचकू सॉस व्हेरी इम्पॉर्टंट आहा चिलीक. सो तुमकां जाय तितले तुमी घाला. ओके, ओके. हेज्या उपरांत तुमी घालतली फुल पावर आसलेले ते बारीक सारीक पीस. हेजे गो भोपळी मिरची, भोपळी मिरची. फॉर एक्झाम्पल कॅप्सिकम, ढोबू मिरची. चवी पुरते तुम्ही मीठ घालू शकता. ओके, आणि तुमका जाय जाल्यार तुम्ही घालू शकता ही मॅगी क्यूब कितें जाय ते पळयात पॉज करा. सो गायज हे पळय, हे जे आसा खबर आसा हांवें पयलीं उकडून घेतलेले आसा. थोडे जाण भाजता. सो एज पर युअर चॉयस तुम्ही जाय ते करू शकता. ओके, सो हांवें हे आतां लिव्हराचे पीस भितून घातलेले आसा. आतां हेका सारके बरें हें करपाचें, सोटे करून घेवपाचें. सोटे धोवपाचें उसको पलटी मारने का. और अच्छी तरह से तुमकां जाय जाल्यार ते लिव्हराचे कुडके करू शकता तुमी. हांवें डायरेक्ट घातले सगळे. ओके, सो आयज हांवें चिंतला की म्हाजो इल्लो उरला तो उर्राक पिवचो. खूब जाणांनी प्रॉमीस केला आमकां की उर्राक दिता, तेंच्या आयज आजून उर्राक मेळना न्हू वा. ओया दिता जाल्यार. आनी कोण बाबा उर्राक बीन काडटा जाल्यार म्हाका आपया. हांव तुमच्या वांगडा येवन उर्राक काडूंक सोदता, निरो काडूंक सोदता. सो प्लीज एनीबडी प्लीज कॉन्टॅक्ट मी. हांव येता कितले पयस जावं, हांव तुमच्या मुखार येता. लेट्स डू इट, लेट अस डू इट न्हू हा. ओके, सो गायज म्हाजो जाल्लो आसा फूल पावर चिली चिकन रेडी. आनी हें केला अंकितान पुलाव. आनी हें कितें तें तुमी कॉमेंट सेक्शनान कॉमेंट करून सांगा कोणाक कळटा पळोवया कितें तें. सो लेट्स डू इट. सो गायज म्हाजी न्हू डीश जाल्लेली आसा रेडी. आनी हांव न्हावन धुवन पासून जाल्लो आसा फूल पावर फ्रेश सारको. आनी हायची म्हाजी रेसिपी तुमकां आवडल्या जाल्यार कॉमेंट सेक्शनान कॉमेंट करून सांगा की कशी लागली पळय ती. आनी तुमी तुमच्या फॅमिली मदीं ट्राय करून पळयात की तुमकां कशी लागता पळय ती. करात आनी मागीर म्हाका कॉमेंट सेक्शनान सांगा की बरी आसली म्हाजी रेसिपी की ना पळय ती. व्हेरी सिंपल. आमचे बॅचलर्स कोण आसा जे खंय रावतात पयस, युकेसून बीन म्हाजी विडियोज पळयता, आतां खंयसून पळयता आनी खंयसरूय युकेत न्हू खंयसरूय जाल्यार ट्राय करून पळया. लिव्हराच्या जाग्यार चिली घालू शकता, म्हणजे चिकन घालू शकता. चिकनाच्या जाग्यार सुंगटां घालू शकता. सुंगटांच्या जाग्यार माणक्यो घालू शकता. माणक्यांच्या जाग्यार आनी खूब कितें घालू शकता. पूण तशीच करा आनी ट्राय करून पळया आनी म्हाका सांगा. ओके, आनी काल जावन आसा आमचे जॅकलीन आंटीचो बर्थडे. खूब जाणांचे कॉमेंट आसा की बरें दिसलें तिका पळोवन तुमच्या वांगडा. खूब जाणांचे मॅसेजी आसा. थोड्या जाणांची मॅसेजी आसा की बॅकग्रावंड म्युजीक टू गूड आसलें म्हणून. आयचे जे बॅकग्रावंड म्युजीक आसलें ते ग्वेन फर्नांडीसाचें बेस्ट सारकें टू गूड. म्हाका जाल्यार खूब लायक सॉंग ते, म्हणून हांव मुद्दम हालीं न्हू 4-5 ब्लॉगांनी म्हाज्या ते म्युजीक घालता. बरें दिसता आयकपाक. परत परत केंस हात लायता कित्याक केंस न्हू म्हाजे पळय वाडले. हांव ते कितें करूंक सोदता आनी अशें केंस वाडोवन अशें फाटल्यान हांव पयलीं बांदतालो पळय तशें बांदूंक सोदता. कॉमेंट सेक्शनान सांगा म्हाका की बरें दिसतलें की ना पळय तें. ओके, आनी आतां गरमी वाडलेली आसा, हीट वेव येयल्लो आसा आनी नळाचे हांगासर दिक्कत जाल्लेली आसा की नळ पाणी ना खूब जाणांक. सो प्लीज सेव वॉटर.
उदकाचो दुरुपयोग करू नाका, उदीक वेस्ट करू नाका. ओके, बरे प्रमाणान उदीक जाता तितले यूज करा, वेस्ट करू नाका. तशीच इलेक्ट्रिसिटी पासून वेस्ट करू नाका. ओके, सो गायज हांव न्हू ह्या व्हिडिओचेर आयज एक तुमकां रिक्वेस्ट करूंक सोदता. कोणूय तुमी म्हाजे व्हिडिओज पळयता, तेंच्या घरान हुर्राक काडटात जावं निरो काडटात जाल्यार प्लीज म्हाका कॉन्टॅक्ट करा इंस्टाग्रामाचेर अविनेश बिग बॉय टॉयज ऑर मस्तीखोर गोवन्स इंस्टाग्राम आयडीचेर, ऑर म्हाका हांगा कॉमेंट सेक्शनान म्हाका पर्सनली येवन तुमच्या वांगडा व्हिडिओ करपाची आसा की कशें काडटात पळय ते म्हाका निरो पळोवपाक जाय आसलो. ओके, सो ही हांवें मॅसेज खूब दीस पयलीं तुमकां दिल्लेली युट्यूबाचेर, म्हाका रिस्पॉन्ड मेळोंक ना. पयसून मेळ्ळा, खूब पयसून सारको, पूण त्या जाग्यार हांव पावोंक शकना पळय थंय महाराष्ट्रा. ओके, सो गायज गोंयान कोण करता, सावथ गोवा, नॉर्थ गोवा, खंयसरूय प्लीज म्हाका कॉन्टॅक्ट करा. इट वील बी अ बीग थिंग. ओके, म्हाका पळोवपाक जाय कशें कितें आहा तें. एक दीस म्हाका ते दीस फ्रेंडान बाटली दिल्ली, ते हांव आजून पियेता. कितले दीस जाले. एदी बाटली दिल्लेली 2 लिटर, 1 लिटराची. सो ती इल्ले कितलेदा पियालो दिसता. बरो लागता जंगल ज्यूस, आनी पोटूय साफ जाता भितर, ते तुमकां खबरूच आसतलें न्हू. येस, सो गायज आयच्या ब्लॉगान आमी गेल्लेली दिवार. ओके, सो दिवार आयलँडार गेल्लेली. एक्चुअली आमी न्हू अशें गेल्लेली भोंवपाक. थंयसरल्यान मागीर आमी दिवारचो रूट घेतलो. थंयसर ती अंकितान म्हाका एक प्लेस दाखयल्ली गुगल मॅपाचेर घालून. सो त्या जाग्यार गेले. थंयसरल्यान मागीर आमी घरा येयली. आनी म्हाका न्हू एक कोलॅबरेशन शूट गावलेलो आसा, आनी तो जावन आसा शॉराव. ओके, त्या वाटेनूच दिवार, त्या वाटेनूच रायबंदर, त्या वाटेनूच. ओके, शॉराव. सो आमी त्या शूटाक वयपाची आसा. कोलॅबरेशन शूट आसा, तुमकां ब्लॉगान घालता. केन्ना तें तुमकां सांगता. कन्फर्म जाल्यार डेट, पण आमी हांगा ब्लॉगान तुमकां डेट सांगूं शकना, मागीर प्रॉब्लम क्रिएट जाता आमकां. तुमकां खबर आसा न्हू कशी कितें ही लायफ ती सोशल मिडिया इन्फ्लुएन्सर युट्यूबरांची. आमी न्हू एक्झॅक्ट लोकेशन, एक्झॅक्ट टायमींग सांगूं शकना. सो मागीर आमच्या खातीर न्हू दुसऱ्याक त्रास जावंक जायना न्हू. बिकॉज ऑफ दॅट आमकां कांय प्रॉब्लम ना. आमच्या खातीर आमचे दुसऱ्या लोकांक त्रास जावंक जायना बिकॉज ऑफ दॅट. ओके, नथींग आनीक सिरियसली कांय ना अशें. आनी येस, म्हाका खूब जाणांनी कॉमेंट केल्लो, फोटो घातलेलो की हो कलर जो हांव चेंज करपाचो आसलो ताका एक 2-3 कलर सजेस्ट केल्लेले. सो फायनली न्हू हांवें डिसायड केला की हो कलर चेंज करतलो म्हणून. म्हाका हो बोर्ड चेंज करपाक जाय. हेतून कोणाक कितें आयडिया आहा की आनीक कितें करपाक मेळटा जाल्यार म्हाका कॉमेंट करून सांगा कॉमेंट सेक्शनान. आनी येस, वील डू इट. आनी आमचे तुमकां व्हिडियोज आवडटा जाल्यार चॅनलाक लायक, सबस्क्रायब करपाक विसरू नाका. आनी कॉमेंट करून आमकां सांगपाक विसरू नाका की आमचे व्हिडियोज कशे आसता पळय ते. हांव तुमकां मेळटा नेवे आनी इंट्रस्टींग व्हिडिओ. टील देन टाटा. आमचे व्ह्युअर्सांक तूं गुड नायट म्हणूंक शकता. पण गुड नाईट. शेपडी टायट, बोकाक तांबडी लायट. वा 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 वा.